येरादारी करपी वाहनांक लागपी पेट्रोल आनी डिझेलाचो दर आंतरराष्ट्रीय बाजारांत देंवत आसा, मात भारतांत तो वाडत आसा. पेट्रोल आनी डिझेलाचेर भाजप सरकार देशांतल्या लोकांक लुटता. खरें म्हळ्यार ह्या महामारीच्या वेळार देशांतल्या लोकांक सरकारान आदार दिवपाची गरज आसली, मात हें सरकार आदार दिवचो सोडून देशांतल्या लोकांची बोल्सां खाली करता, असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केला. भाजप सरकारान लोकांक लुटपाच्या प्रकारा विरोधान देश पावड्यार काँग्रेस आंदोलन करतली. आंदोलनांतल्यान पंतप्रधाना मेरेन लोकांची मागणी पावोवपा खातीर निवेदनूय दितली, अशें प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान जाहीर केलां. देशान आयज एक रेकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा नरेंद्र मोदी सरकारान. पेट्रोल आनी डिझेलाचो कंटिन्युअस 16 दीस जाले रेट वाडयत आसा. म्हणजे जे एक्सायज ड्युटी आशिल्ली ती इतली भयंकर वाडलेली आसा. म्हणजे गेल्या 6 वर्सांक 18 लाख करोड, 18 लाख न्ही, 18 लाख करोड टॅक्स रुपान ह्या सरकारान लोकांतल्या बोल्सांतल्यान पयशे काडलेले आसा पेट्रोलाचेर आनी डिझेलाचेर. आनी नरेंद्र मोदी सरकारान आनीक रेकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा, तो म्हणजे डिझेलाचो प्रायस इतलो पेट्रोलाच्या प्रायसाकूय क्रॉस केल्लो आसा. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा, हे बारीक लोकांक मारपाक सुद्धा डिझेल हे कोण यूज करता? बसवाले करतात, टॅक्सीवाले करतात, शेतकरी करतात. म्हणजे आयज तेंचे कमरोडो हेणे मोडलेलो आसा. म्हणजे हेजो इफेक्ट इतलो हे जाता, डिझेलाचो जो प्रायस रायज जाता त्याचो इफेक्ट सामको येता. सो आमी आख्ख्या देशाच्या नागरिकांक न्याय दिवपा खातीर आमी सोमारा दिसा 29 तारखेक 10 ते 12 आमी नॉर्थाक म्हापशां आनी सावथाक मडगांव हेजेर सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें खंयचेंय जर ऑफिस आसा त्या ऑफिसा मुखार आमचो प्रोटेस्ट जातलो. तो जर खंय प्रॉमिनंट मेळना जाल्यार आमचे कलेक्टर जावं डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा कडेन मडगांव एक आमचे प्रोटेस्ट आसतलो आनी म्हापशां एक प्रोटेस्ट आसतलो. होय बी आमचो ऑल इंडिया काँग्रेसचो एक पार्ट की देशभरांतल्यान लोकांचो आवाज ह्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कडेन पावोवपाचो. आमी आमचे वेगळे वेगळे पक्षाचे ऑफिसर्स मेमोरेंडम सबमीट करतले टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स. कारण पेट्रोलाचो रेट आयज 79 रुपीज 92 पैसे न्यू रेकॉर्ड, हेजे पयलीं केन्नाच जावना. आनी डिझेलाचो प्रायस जालो आसा 80 रुपया 2 पैसे. म्हणजे हितूंतल्यान इमॅजिन करा तुम्ही, म्हणजे जेन्ना बॅरल रेट ग्लोबल मार्केटांत लोवस्ट जाल्लो आसा, आमचे रेट्स हायेस्ट जाल्ले आसा. आनी त्या दिसा तशीच सोशल मिडिया कॅम्पेन करतले, खास करून जे टॅक्सी, मोटरसायकल पायलट, बसवाले हांचे आमी व्हिडिओज काडून मोदी सरकाराक एक वेगळी मेसेज आमी धाडपाक सोदता.